आज तुम्ही पळयला आसतले जो आमचो कॉलिंग एटेंशन आसलो नेम चेंजा बद्दल आनी खूब बोवाळ जो जालो तो म्हणजे रिसंटली जो अलगुंडी म्हणून एक सरनेम जे आसा ते चेंज करून गांवकर केलें आनी तेजे जे एंटायर नेम जे चेंज जाले एक पब्लिकेशन जी आवट जाली आनी त्या पब्लिकेशन अंतर्गत जो आमी एक कॉलिंग एटेंशन मूव केल्लो की अशी नेम चेंज जी आसा जो आमची जो सरनेम्स आसा गोवन आयडेंटिटी म्हणजे गोंयकारांची सरनेम्स आसा ती चेंज मिसयूज करून ती चेंज करता आनी ताजो फायदो जो आसा हे जे भायले येता ते घेता आनी ताका लागून आमी हें कॉलिंग एटेंशन घातलें आनी तेजेर खुबशे डिस्कशन जे आसा तें डिस्कशन जालें पूण आमचो डिमांड कितें आसलो की जे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन जे डेफिनेशन जे सीएमान ते दिसा वाचून सांगलेले गेले ते शुक्रारा तेणें सांगलेलें की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन ऑलरेडी डिफायन्ड आसा आनी तें द गोवा सक्सेशन नोटरीज एंड इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग एक्ट 2012 हितून क्लियर जे डेफिनेशन आसा तितून 28 डिसेंबर 1961 जो आवय नाल्यार बापूय आजो नाल्यार आजी हो पयलींच्यान आसा हें डेफिनेशन घेवनूच आमी मागताले की हें नेम चेंज एमेंडमेंट जें आसा तेका रिप्लेस करचें कारण कितें आसा आतां सद्याक अशें आसा की द गोवा चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम जे एक्ट आसा 2012 जितून थोडी चेंजीस एमेंडमेंट्स हाडलेली गेले ते फावट ते हितून आजून पर्यंत अशें आसा क्रायटेरिया अशें आसा की कोणूय हांगा जल्माक येयलो म्हणजे सेक्शन 3 हितून सेक्शन 3 क्लॉज 2A हितून अशें आसा की कोणूय गोंयांत जल्माक येयलो तेजो पेरंट्स कोणूय गोंयांत जल्माक येयलो नाल्यार ताका चान्स आसा की नांव चेंज करपाक जे तेजें सरनेम आसा जो फर्स्ट नेम आसा हें चेंज करूंक मेळटा ताका आनी हे कायद्यान सारकें बसता सो आमी मागलें की हे दोनी जी क्लॉज आसा हे दोनी क्लॉज चेंज करचे आनी रिप्लेस करचे विथ द सक्सेशन एक्टाचो अंडर कितें क्लॉज आसा A आनी B हे दोनी तितून घालचे पूण सीएमाचो जो स्टेटमेंट आसा की आमी हेजेर विचार करतले आमी कितें आसा तें पळयतले सो क्लियर कट हांगा डेफिनेशन जें आसा तें क्लियर कट खरें म्हटल्यार सीएमान एश्युरन्स दिवपाक जाल्लें की आमी चेंज करतले आतां कितें जाल्लें आसा की वोट बँक सेफगार्ड करपाचो हो प्रयास म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याचो आसा आनी ह्या BJP सरकाराचो आसा गोंयकारांक जे आयडेंटिटियल क्रायसीस आमी म्हणटा प्रत्येक वेळार गोंयकाराचेर अत्याचार जाता आनी हो अत्याचार इतलो प्रमाणांत वाडलेलो आसा कित्याक तुमकां खबर आसतलें की रिसंटली तेंचोच एकटो कार्यकर्ता जो एडवोकेट मांगेरीश हेणें पासून कंप्लेन घातली आनी तेणेन पासून कंप्लेन घातली की अशें नेम चेंज चालू केल्लें आसा आनी गोंयची जी नांवां आसा गोंयकारांची जी सरनेम्स आसा ही चेंज करून हितून व्हरता सो आमीच सांगिना हांगा प्रत्येक गोंयकारांक आयज ते काळजाक लागलेलें आसा पण आयज गोंयचो मुखेलमंत्री अशें दिसून येता की तो फक्त सपोर्ट जो आसा ह्या मायग्रंटांक करपाक सोदता आनी बाकीचे जितले तेजे हें आसा वांगडी आसा तेय तांकांच सपोर्ट करपाक सोदता समज करनासलें जाल्यार तेंच्यांनी ह्या कायद्याचेर भर हाडपाक जाय आसलो आनी ह्या कायद्याचेर तें सांगपाक जाय की आमी हें करतले जें करून गोंयकारांक फायदो मेळटलो पळय हें सब रजिस्टर्डाच्या अंडर येता आनी आतां कितें केलां क्रायटेरिया घातलें की कोर्टान वचपाक जाय म्हणून कोर्टाचेर हाडपाक जाय म्हणजे कायदो कितें सांगता सेक्शन 3 सांगता की तुमी कोणूय जल्माक गोंयांत येयलो म्हटल्यार जो ह्या वर्सा पासून येयलो जल्माक येयलो आनी तेणेन फाल्यां घातलें की बाबा आपूण जल्माक येयला म्हाका नांव चेंज करपाक जाय ताका फ्रॉम अलगुंडी टू गांवकार करपाक जाय सो हें सरनेम चेंज जातलें आमचो मेन स्टँड आसा तो सरनेमाचेर कित्याक नांव कोणूय हें करूं शकता बट सरनेम जेन्ना आमी राखना सरनेम आमची आयडेंटिटी राखना जाल्यार फुडें आमकां कांयच मेळपाचें ना कारण तें मागीर तुमकां खबर आसता भलतेच कडेन कितें कितें यूज करीत आसता जाय क्रिमिनल एक्टिविटीचो सीएम मुखेलमंत्र्याचो स्टेटमेंट आसलो 98% सुमार जे क्रायम एक्टिविटी आसा ते भायले करता म्हणून सो हो स्टेटमेंट आमी पळोवन गेले जाल्यार हे सगळे फाल्यां गोंयकार जातले नायर आसा ते नायक जातले आनी अशेंच आलगुंडी आसा ते गांवकार जातले प्रत्येक कडेन जो तुमी पळयता प्रत्येक कडेन हेंच्यांनी चेंजीस करीत आसा आनी अशे कितलेशे नोटिसीस आवट जाल्ले आसा पब्लिकेशन आवट जाल्लें आसा जी पब्लिकेशनान अशें सांगता की गोंयकार न्हूच ते आतां इन बिटवीन सीएम एक सांगतालो की एक केस आसा अशें एक चुकोन एक केस आसूं शकता आमी ना म्हणूंक शकना पूण सगळ्योच केसी अश्यो आसूंक शकना हे हांगा मिसयूज जाता आनी आमचे जे समाजाचे आसा जावं ते ST SC OBC समाज आसा जावं भंडारी समाज ह्या प्रत्येक समाजाचे आयज हितून भियाक पडलेले आसा प्रत्येक जाण म्हणटा की कोणाचें नांव चेंज जातलें आनी मागीर तो प्रायोरिटी रिजर्वेशनान तेंची नांवां वयर येता आमची नांव सकयल उरता आमी भायर पडटा सो हें जावपाक जायना ताका लागून हो कायदो हाडपाचो खूब गरजेचो